नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वडा पाव। हे हांवें अर्ध किल बटाट कुकरान उकडून घेतल्या। बटाट आमकां सोलून घेवपाक जाय। बटाट हांवें सोलून घेतले। बटाटाचे आमकां अशे कुडके करून घेवपाक जाय। बटाटाचे हांवें अशे कुडके करून घेतले। 1.5 कप बेसन घेता। चवीपुरते मीठ घालूया। चिमूटभर बेकिंग सोडा मिक्स करून घेऊया। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेऊया। पीठ अशे बरे कालून घेवपाक जाय। पिठान गुळे जावपाक दिवपाक जायना। पीठ अशे कालून घेवपाक जाय। 15 ते 20 मिनिटां पीठ आमकां अशेच दवरपाक जाय। भाजयेन घालपाक लसूण आनी आले मिरसांगो आमकां वाटून घेवपाक जाय। ह्यो हांवें 7-8 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्या। 1 इंच आले, 7-8 हांवें हरवे मिरसांगो घेतल्या। हरवे मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त करात। हातून उदक घालिनासतना मातशे मोठे वाटून घेवपाक जाय। पळयात अशे मातशे मोठे वाटून घेवपाक जाय। हे हांवें थोडे सुके खोबरे घेतलां। अर्धी वाटी भाजलेली भिकणां, 7-8 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। थोडीशी आमटाण घालता। 1 चमचो मिरचीची पावडर। ही चटणी आमकां उदक घालिनासतना सुकी वाटून घेवपाक जाय। चटणी अशी वाटून घेवपाक जाय। भाजी करपा खातीर गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। अर्धो चमचो सासवा घालता। अर्धो चमचो जिरे घालता। चिमूटभर हिंग घालता। फोडणी मातशी ढवळून घेऊया। मिरसांगो आले आनी लसूण वाटून घेतल्या ती घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। आले लसूण मिरसांगो आमकां मातशे बरे तळसून घेवपाक जाय। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर। मिक्स करून घेऊया। उकडून घेतिल्ले बटाट घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। ढवळून घेऊया। अशे बरे सारखे ढवळून घेवपाक जाय। मसालो सगळ्याक सारको लागपाक जाय। ताजेर ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून ढवळून घेऊया। हे वड्याचे स्टफिंग तयार आसा। गॅस हांव बंद करता। वडा पावाची ग्रीन चटणी करून घेऊया। ताच्या खातीर ही हांवें ओली कोथमीर घेतल्या। 2 हरवे मिरसांगो घालता। थोडे आले घालता। 2 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। 4 पुदिनाची पानां घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। चिमूटभर साखर। थोडोसो लिंबाचो रस घालता। थोडेशे उदक घालून बारीक वाटून घेऊया। ग्रीन चटणी अशी बारीक वाटून घेतली। ही आम्ही भाजी करून घेतलेली। हाजे आमकां ल्हान ल्हान गोळे करून घेवपाक जाय। पळयात अशे आमकां गोळे करून घेवपाक जाय। कायलीन तेल घालून तेल हांवें गॅसार तापत दवरला। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। हे आमी पीठ कालून घेतिल्ले ते मातशे ढवळून घेऊया। हे वडा आमकां एक एक करून अशे पिठान बुडोवन घेवपाक जाय आनी अशे हळू आमकां तेलान सोडपाक जाय। वडे परतून घेऊया। अशे बरे फ्राय करून घेवपाक जाय। फ्राय करून जाले हांव काढून घेता। गरमागरम वडा पाव तयार आसा। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।